Close amso sumi, ikut amso bawa, ikut amso bautis, close amso delba, puvitratnya murni, shanti shaban pasan. Soli ego samsha angka apon hadla teko nami gaita eklo samso somi ego samso baba ego samso Close am so delba. प्रतीच्या म्हज्या भावा भयणीनो, आयच्या पयल्या नोवेनाक तुमकां सगल्यांक माये मोगाचो येवकार आनी देव बरो दीस तुमकां आवडटा. आनी आयज मोगाचे भाव भयणो, इंते आसा आग्नेलो गोन्साल्वीस देवाक अर्घ हाडूंक आनी फावो जाल्ल्या उपकारां खातीर देवाक दिनवासूंक हें मीस पिडयता. आमी मोगाचे न्हू, आमची जोण एकल्याची इंते सावां देवा बापाक उबारुया आनी भोक्तीपणान ह्या मिसांत वांटो घेवया. आयज आमची डिनरी कानाकोनाची ह्या नोवेनांत वांटो घेतना आमचे डिनरी पासत दर एका फिरगोजी पासत आमी खेरीत भाशेन मागचे. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. मोगाल बाबा भयणांनो, आयज थांब आमी आमच्या गोंय दामावाच्या महादोन प्रांताच्या आस्कार्या सांत जुजे वाजाचे दोबाचीक परबेच्या निमित्तान 9 दिसांची ओत्मीक तयारी सुरू करता. आयच्या पयल्या नोवेनाचो विशय जावन आसा भुकेलोल्यांक जेवण, तानेलोल्यांक पिवण जावंक बागिवून जुजे वाज आमकां देख. दर एके मिसाचे बेटेंत आमकां जेजूचें मांस आनी रगत शेवूंक मेळटा. जेजूचें मांस आनी रगत जावन आसा आमच्या आत्म्याक जेवण आनी सर्गीची वाट चलोवंक गोठाय. आमच्या मोगा खातीर जेजून आपणाकूच बलिदान करून दिलें. सांत जुजे वाजाक ल्हानूच आसतना मिसाचे बेटेचो जायतो मोग आसलो आनी ताचो मिसावाचो वावर सुफोळ जावंक मिसाची बेटूच जाली ताका स्फूर्ती. हे मिसाचे बेटे उदेशी आमी जेजूक शेवल्या उपरांत ताचे भाशेन दुसऱ्या पासत आमकांच मोडून दिवंक सांत जुजे वाजाचे मोजोतेन देवा बापाची कृपा आमकां मागुया. आयज आमी केरीत भाशेन आमच्या डियोसेसच्या पवित्र पुस्तकाच्या आनी सेवाधर्मीक वावरा खातीर आमी मागता. तशेंच कानाकोना ह्या वारादांत मिसांत वांटो घेता. ह्या वारादा पासत ह्या नोवेनांत मागुया. खऱ्यांनीच मोगाचे जेजून आपल्याकूच मोडलो आनी तुजी आनी म्हजी सोडवण केली. आयज तो जेजू आमकां उलो मारता. आमी आमकां म्हणून एकामेकाच्या हुस्क्यान भरूंक
हें जिवीत बागेवन जे वाज जियेलो तर हें जिवीत जिवंक म्हजो मोग ह्या मिसाच्या बलिदाना वरवीं वाडला काय ह्या दोनूय मेजांचेर देवाच्या उतराचेर आनी बलिदानाच्या मेजाचे वरवीं म्हजी बुकदान हांवें मारल्या काय हें नियाळ करुया आनी मोगाचे भाव भयणो जायते पावटी हे मिसा बेटीचो जरी तर तितलो मोग म्हज्या जिवितांत वाडोंक नासलेल्यान देवा थंय बोगसणे मागून घेवया. आनी काळजांतान दूख धरून सगोटे आमी उचारुया. हांव पातकी सोरपोद वेदा देवाक आनी तुमकां भावां भयण्यांनो मोसो गुन्यांव उचारून सांगता. मोनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायटा दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत बागेवन सदांच आंकवार मरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भावा भयण्यांनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपोद वेदांत देव आमची काकलूत करून आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावंक. प्रार्थूया. मागात मोगाचें नांव बागेवन जे वाजाक फुडें घालून तुमची गरज सांगात. भावार्थान भोक्तीपणान मागात. ताचे सवें मागलेल्यांक कोणूच रित्या हातांनी वचूंक ना. माग ताचे वरवीं देवा लागीं माग. देवा तुज्या याज्ञिका आनी आमच्या गोंयच्या आस्काऱ्या सांजे वाजाचे देखीन आनी मुणयारपणा वरवीं तुवें तुजे पवित्र सभेक आशयाच्या शिमा पर्यंत पडसोड आयली. तुज्या चाकरान तुजें देवीक उतर पोरगोटलोले आनी सर्गीच्या संस्कारांनी पोसलोले. तुजे पोरचेचेर तुजी दोयाल दिश्ट घाल. ताचे मजतीन आमचो भावार्थ ओदीक आनी ओदीक वाडय आनी शुभ वर्तमानाची विस्वासी साक्षीदारां आमकां कर. आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देवचे सगळे पवित्र आत्मेचे एकपणान जियेता राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. बागेवन जुवांवाचे पयले चिटी वेलें वाचप. म्हज्या अपुरबायेच्या भुरग्यांनू एकामेकाचो मोग करुया. कित्याक मोग म्हणल्यार देवाक उडचोच आनी जो कोण मोग करता तो देवा थावन जल्मला आनी देवाक वळखता. जो कोण मोग करिना ताका देवाची वळख मेळूंक ना. कित्याक देव म्हणल्यार मोगूच. आपल्या एकल्याच पुता वरवीं आमकां जिवीत मेळचे खातीर देवान ताका संवसारांत धाडलो. हातूंत देव आमचो मोग करता म्हूण उगडापें जालें. हांव मोग म्हणटा तो हो. आमी देवाचो मोग केला तो न्हय पूण ताणें आमचो मोग केला तो. आमची पातकां नाटक करूं बोली कसो आपल्या पुताक धाडून मोग दाखयलो तो. देवाचें उतर. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब हे परीन जातलो. तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां
सगल्यांनी म्हणचें तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटलीं सगलीं राष्ट्रां. देवा, राजाक तुजें शाणेपण दी. तुज्याच नांवान नीत करचो अधिकार राजाच्या पुताच्या हातांत घाल. असो तो न्यायनितीन तुजे पोरजेची मनसुबी करतलो आनी तुज्या दुर्बळांक नीत करून दाखयतलो. जबाब, तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटलीं सगलीं राष्ट्रां. पर्वताचेर लोकांक शांती उपजूं, दोंगराचेर तांकां न्यायनीत मेळूं. नितीन तो दुर्बळांक राखूं आनी गरिबाच्या भुरग्यांक निवारूं. जबाब, तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटलीं सगलीं राष्ट्रां. ताच्या काळार वस्तुलीं प्रमाणीकपण आनी शांती. चोंद्री मासोसूर शेकान शेक तीं तोखतलीं. एका दर्या थावन दुसऱ्या दर्या पर्यंत, न्हंयचे देगेर थावन प्रितुमेच्या शिमा पर्यंत चलतली ताची राजवट. जबाब, तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटलीं सगलीं राष्ट्रां. शुभ वर्तमानाक उबी रावया. गरिबांक बरी खबर दिवंक, कोयद्यांक सुटका परगटूंक सर्वेस्परान म्हाका धाडला. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्कू पोरमोणे जेसू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. ओय मामातो आसुम्या. जेसून होड्यांतलो भायर सोदतना पुस्कोल लोकांचो जमो देखलो आनी गवली नासलेल्या शेल्या पोरी आसली देखून तो तांकां चोचुल्लो आनी तांकां सोबार वस्तू शिकोवंक लागलो. चड वेळ जालो म्हूण पळोवन ताच्या शिसांनी लागीं येवन म्हणलें, ही सुवात एकसुरी आनी जबर उशीर जाल्लो. लागशिल्ल्या नगरांनी आनी ग्रामांनी वचून आपणाक जेवण खाण विकतें घेवचे खातीर तांकां धाडून दी. आनी पोती पालून ताणें तांकां सांगलें, तुमीच तांकां जेवण दियात. आनी ताणें म्हणलें, तर वचून 600 रुपयाचे उंडे घेवन आमी तांकां खावूंक दिवचें होय. आनी ताणें तांकां विचारलें, तुमचे कडेन कितले उंडे आसात? वचून पळयात. आनी चवकशी करून ताणें सांगलें, 5 उंडे आनी 2 मासल्यो. सगल्यांक चोंब्यांनी हिरव्या तोणाचे जेवणाक बसोवंक लायात म्हूण जेजून तांकां फर्मायलें. आनी 100च्या आनी 50च्या जोम्यांनी ती कुशीन कुशीन बसलीं. तेन्ना 5 उंडे आनी 2 मासल्यो हातांत घेवन स्वर्गाक दोळे लावन ताणें आशिर्वाद घालो आनी उंडे मोडले आनी तांकां वांगडूंक आपल्या शिसां कडेन ते दिले. तशेंच 2 मासल्यो सगल्यांक वांटल्यो आनी सगलीं जेवून धादोशी जालीं. उरलोले कुडके तशेंच उरलेल्यो मासल्यो एकठांय करून ताणें 12 करोण भरले. जेलोल्यांतले दादले 5000 आसले.
जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रतीच्या म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजी गवळीक भेट दिवंक एका घरांत हांव भितर सरलो. दोग जाण चेडवां आसलीं. एकलें दोतोरपण शिंकतालें जाल्यार दुसरें एकावंटंट आसलें. घरांत भितर वेतूच मोगाचे भाव भयणो, हीं दोगांय चेडवां म्हाका म्हणोंक लागलीं, फादर, म्हज्या बापायक सांग, इली आमकां ताची मोगाची ऊब जाय. खऱ्यांनीच आमी सोत मानून घेता. म्हजो बाप इतलो सॅक्रिफायस करता आमचे शिंकपांत, पूण फादर सांगचें म्हणल्यार मोग केन्नाच ताणें दिवंक ना. ही मोगाची ऊब आमचे बापाची आमी केन्नाच सोणभोवंक ना. भुरगेपणांतल्यान केन्नाच हे आमचे बापाचे उंटीर आमी बसोंक नात. आनी आयज मेरेन बापायचो मोग आमी चाखूंक ना. फादर, जाणाय तूं, कितें बाजारांत आयकता येता आनी आमकां नाका त्या उतरांनी पाचाडटा. मिलिटरी मॅन कसो, ताजे फकत आमी शिंकले जाल्यार एक डिसिप्लीन आमी शिंकले. हें करिनाका तें करिनाका, हांगा वचो नाका थंय वचो नाका. हाचे भायर एक मोगाचें उतर म्हजे बापायचें वा आमचे बापायचें आमी केन्नाच आयकूंक ना. बापूय बसून आसलो, आवय बसून आसली. आनी मोगाचे भाव भयणो, हीं दोगांय चेडवां बापायच्या मोगाक भुकेल्लीं आनी तानेल्लीं आसलीं. आयचो विशय कितें आमकां सांगता मोगाचें नांव? भुकेल्यांक जेवण, तानेल्यांक पिवोन, जावंक बाग्योंत जेवाज आमकां देख. म्हणटूच ही मोगाची भूक मारूंक, ती मोगाची तान मारूंक आमकां ही देवाचो नमुणो कसो बाग्योन झुजे आमकां फाव जाला, ताची देख घेवंक आयज पयले नवेन आमचे थंय मागता. आनी ह्या खातीर मोगाचे भाव भयणो, कांय बरीं वाचपां. पयलें वाचप जुवाचे चिठी वेलें वाचपांत मोगाचे भाव भयणो आमी आयकता. तो म्हणटा देव म्हणल्यार मोग. आनी हो मोग ताणें आपल्या पुता वरवीं उगडापो केला. ताचे पुता वरवीं मोगाचे भाव भयणो, ताचो मोग आमचे सवे ह्या संवसारांत तो उगडापो जाल्लो आसा. म्हाका ह्या वेळार उगडास येता. एक मनीस खंय मोगाचे भाव भयणो जेजू लागीं विचारता, सायबा, तुजे आनी म्हज्या मोगा मदें अंतर कितें आसा? वॉट इज द डिफरन्स बिटवीन युअर लव एंड माय लव? आनी जेजू खंय सांगता, द ओनली डिफरन्स इज दीस, a fish in a water is my love, a fish in your plate is your love. म्हणजे देवाक जाय जिवीत, मरण न्हय. जरी तर मनीस आप स्वार्थी जावन आपणाकूच मोडिना जाल्यार, लोकांची भूक आनी तान मारिना जाल्यार, आपलो मोग आपलो हुस्को दुसऱ्यांक दाखयना जायत जाल्यार ताचें जिवीत मेल्लें आसा. कित्याक तो इतलो आपस्वार्थी आपलेंच पळयता. पूण देव असो न्हय मोगाचे भाव भयणो. देवान संवसाराची आनी समाजाचे सोडवणे खातीर, मनशाचे सोडवणे खातीर तो आपणाक मोडटा. आनी ह्या खातीर तो मनीस एकलो विचारता, जेजू, तूं म्हजो कितलो मोग करताय? इतलो करताय, इतलो करताय? कुर्साचे नदर मारात मोगाचे भाव भयणो. तुका जरी तर मोगाचो अणभव जाय, फकत कुर्साचे नदर मारात. तो म्हणटा इतलो न्हू आनी इतलो न्हू, तुजे पासत हांव मरता. तुजे पासत हांवें म्हजें बलिदान केलां. तुजे सोडवणे खातीर हांव कुर्सार उमकोळना. हो म्हजो मोग. कारण मरण न्हय, बोगोर जाल्यार तुमकां जिवीत दिवंक. आनी ह्या खातीर मोगाचे भाव भयणो, पयले वाचपांत तेच आमी आयकता, देव मोग जाल्यार तो देव तुका म्हणटा, तूं म्हजो भुरगो जावंक सोदता जाल्यार, तूं म्हजो पूत आनी तूं जावंक सोदता जाल्यार
तुवें मोगाचें जिवीत जिवंक जाय. तूं जेन्ना मोगाचें जिवीत जियेता, तूं जेन्ना तुजो मोग दुसऱ्याक वांटा, तेन्ना तूं देवाक मानता. तेन्ना देव म्हणटा तूं जावन आसा म्हजें भुरगें. कारण तुज्या उपकारांतल्यान दुसरो लोक देवाचो उपकार पळयता. आनी हें सोत कोरे मोगाचे बाब न्हू. बाग्योन तुजे वाज ताचे मुखामोळ देवाचें मुखामोळ आसलें. कितल्यो आगोडसाय आसल्यो सिलोनाक, तरी आसतना तूंय वेचें मौन करता, तूंय आपली सेवा दिता. इतलेंच न्हय, ताचे वरवीं तो देवाचो मोग हे पोरजेक दाखोवन ताची ओतमीक भूक आनी तान मारता. जेजून मोडला तसो सांजे वाज आपणाक मोडटा. आनी हें बोड ताका मेवलां जाल्यार फकत ह्या बलिदाना वरवीं. हे दोनूय मेजाचेर तो खूद जेवला जाल्यार तेंच जेवण ताणें आपले पोरजेक दिलां, जावं देवाचे उतरान वो जावं ह्या मिसाच्या बलिदानांत. चुडचुल्लो मोगाचे न्हू, जेजू भाशेन तो ह्या लोकांक हे पोरजेक गुप्ती वेतालो, वेगवेगळो भेस घेतालो, रानांतल्यान जंगलांनी मिसाची भेट भेटयतालो. इतलेच कारणा खातीर देवाचो मोग आनी हे लोकांक लागलेली भूक आनी तान मारूंक हें जावन आसलें बाग्योन जेवाजाचें वोटपण. जोरी तर तूं आनी हांव हे नोवेनांत वांटो घेवन ताची देख घेतात जाल्यार मोगाचे बाब न्हू, ताचे सारकी आमी जावंक गरज. मोगाच्या भावा भयणीनो, शुभ वर्तमान काय बरें स्पश्टपणी सांगलां. जेन्ना जेजू ते पोरजेक पळयता तेन्ना म्हणटा गवळी नासलेल्यो शेळ्यां पर्यो ही पोर जाल्ली आसा. ओतमीक जेवण ताणें लोकांक दिल्या उपरांत आपल्या शिकवणेंतल्यान तो तांची कुडीची भूक मारता. अरे बाबा, ही म्हजी पोर जा भुकेल्यांत, ताका तान लागल्या, कितें तरी ताका खावंक दिवंक जाय. शिसांक तांचें सोजमोना. पूण मोगाचे बाब न्हू, मिलाग्रींतली मिलाग म्हणल्यार कोणें तरी हात उक्ते करून दिले. आसलेली 2 मासल्यो आनी 5 उडे आपस्वार्थीपणान न्हय पूण निस्वार्थीपणान त्या देवाक भेटयले. पळयात हें तांचें उदारपण. आनी ह्या उदारपणा वरवीं जेजून तांची भूक आनी तान मारली. म्हणटच मोगाचे बाब न्हू, आयज जरी तर देवाच्या मोगाची भूक आनी तान तूं मारूंक सोदताय जाल्यार तुजे हात उक्ते करची गरज आसा, तुजे उदारपणाची गरज आसा, तुवें दुसऱ्याचो हुस्को धरची गरज आसा, दुसऱ्यांक पावची गरज आसा. तेन्नाच तूं देवाचो भुरगो जाता, तेन्नाच तूं जेजूचो भाव वो जेजूची भयण जाता. आनी तेन्नाच तुज्या उदारपणान तूं मोगाचो रूपकार देवाचो हे पोरचेक वो तुज्या भावा भयणीक जाता. हें सुरवात, हाची सुरवात ही मुळावी पवित्र सोबेंत आमची जावंक जाय. आनी मुळावी सोबा जावन आसा आमचो घोराबो. जायतीं जाणां आमची मदली मोगाचे बाब न्हू, जायतो बायलांन वावर करतात, पूण घरांत तांची वागणूक वेगळीच. म्हणून जरी तर सुरवात हे ल्हान पवित्र सोबेन तुमी केल्ली जाल्यार तुमकांच तुमच्या कुटुंबा पासत मोडून दिवन जाल्यार मोगाचे बाब न्हू, तो मोग त्या तुज्या गोरेब्यांत उक्तेपणी तुमकां फावो जाता. तुमचो समुदाय जो आसा एकामेकाचो हुस्को दवरलो जाल्यार, एकामेका थंय तो मोग वांटलो जाल्यार, एकामेका सोबत ते एकचारान जियेली जाल्यार देवाच्या मुखामोळ आरशे परी त्या समुदायान दिसून येता. ह्या समुदायाची भूक आनी तान जावन तूं तांची भूक आनी तान मारता देवाच्या उपकारान. तुजे सोबेंत आनी समाजांत तुज्यांनी एक बरो नमुणो देवाचो जावंक जाता, बागयोन जेवाजा सारकी. आनी ह्या खातीर मोगाचे बाब न्हू, हे वांटलेले उंडे आनी वांटलेली मासल्यो इतले लोकांक पावले जाल्यार फकत तुवें आसलेले ह्या उदारपणा खातीर. जसो देव उदार जालो होय मनीस उदार जालो. आज तूं आनी हांव हें उदारपण दाखयत जाल्यार काय बरो समाज जावचो ना, काय बरो संवसार जावचो ना.
कितलो मोग ह्या संवसारांत बरोसोर ओतोसोर एकामेकाक फावो जातलो मोगाचे बाबूय न्हू. आज तूं तयार आसा काय देवाचो भुरगो जावंक? आज तूं तयार आसा काय देवाचें भुरगें जावंक? जाल्यार मोगाचो जा. आज तूं तयार आसा जायत भाग्योन जेवाजा भाशेन जावंक? जाल्यार ताणें आपणाक मोडला तूं तुका मोडून दुसऱ्यांक दी. तेन्नाच तुजे वरवीं संवसाराची ओतबीक भूक आनी ताण मारूंक पावतली. आनी इतलेंच न्हय मोगाचे भाव भयणो, उदारपण गरजेचें. जावं ओतमीक वाडेन जावं कुडीचे वाडेन. जेजून ओतमीक वाडेनूय तांची वाड करूंक ना. कुडीचें पडलें, कुडीक आदी जेवण दिलें. आज तुमी म्हणटलीं फादर आमी कितल्या गरिबांक दितात रे. खऱ्यांनीच तुमी दितात. आनी ह्या खातीर मिडियाचेर आमकां दिसून येता कोणाक कितें कितें तुमी दिलां तें मिडियाचेर दिसता. इल्लीशी वस्त दिली, फोटो काडलो, आनी कितें केलें पेपराचेर घातलें म्हणटूच बारीक बारीक वस्तू दी आमी आमचें नांव जोडूंक सोदता. दिता पूण आमकां कितें जाय? फोटवाचेर येवंक जाय, पब्लिसिटी जाय. अरे बाबा ही पब्लिसिटी गरजेचो न्हय. पयत पुस्तकांत तुमी वाचतात उजव्या हातान दिला जाल्यार दाव्या हातीक पासून कळोंक जायना. पूण न्हू अशें जायना. पूण आमकां दिता तेन्ना नांव जाय, फोटो जाय, मिडियाचेर पब्लीश करूंक जाय. हांवें दिलां, हांव डोनर, हांव उदार मनीस. मोगाचे बाबून कोणें सांगपाची गरज ना. देवान पळयल्यार पुरो. तुजो मोग तांकां उगडावपो जाता, देवाचेर उपकाराचो तूं जाता, इनाम तुका देव दितलो. संवसारांत इनाम जोडूंक थोकोस घेयनाकात. आनी ह्या खातीर मोगाचे बाबून शेवटाक हांव तुमचे लागीं मागतलो. भाग्योन जेवाजाचे मोजतीन तुमी मागलां, भावार्थान मागलां जाल्यार झिरूल तुका फावो जातलें जेन्ना तूं ताचे देखीन वाडटलो. हेंच तेणें आमकां सगळ्यांक फावो जावंक आनी भुकेल्यांक जेवण, तानेल्यांक पिवण जावन भाग्योन जेवाजाची देख घेवंक आमी मागुया. आमेन. सगळे आमी उबी रावया आनी वेळार आमची मागणी आमी बापा मुखार दवरुया. आमचे धर्मीक फुडारी आपले पोरचेक सदांच बरो तो चोरव दिवंक आपल्या प्रवचनांतल्यान आनीक धर्मीक रिती वरवीं पोरजेची सेवा करूंक वावुरतात. तांचे सेवे उदेशी पोरजा भावार्थान वाडूंक तांकां बापाची मोजत मागुया. दयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. आमचे राजकी फुडारी समाजाच्यो आनी खास करून गरिबांच्यो आनी ओस्कोतांच्यो गरजो वळखूंक तांकां गरजेच्यो सवलती म्हणल्यार उदक आनी जेवण खाण फावो करूंक फाटीं सरोना तांकां बापाची कृपा मागुया. दयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. आमी लोकीक भावार्थी जण एकल्या सोवें भोव करून गरिबां आनी ल्हाना सोवें जेजूचो उपकार पळोवंक आनीक तांकां जाता ते भाशेन आपलो आदार दिवंक बापाची कृपा आमकां मागुया. दयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. आज आमी खेरीत भाशेन मागता दियोसिसीच्या पवित्र पुस्तकाच्या आनी सेवा धर्माच्या वावरा खातीर. ह्या वावराक लागू जातल्या केंद्रान वावुरतल्यांचेर आनीक तांच्या वावराचेर सुबान आशिर्वाद घाल म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. आयच्या दिसाक काणकोणा आनी गोवा वेल्या ह्या दोनी वाठारांतल्या याज्ञिकांक तशेंच मोटवाशी आनी फिरगोजकारां भावा भयणां बरोबर आपली रोमारी घेवन ह्या नोवेनान भाग घेतात. तांचेर सगल्यांचेर आनी ह्या वाराडांतल्या वावराचेर बापाचो सुबाण आशिर्वाद फावो जावंक बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. भो सर्गीचे बाबा
भुकेल्लीं तानेल्लीं मनशांक तुजो मोग उगडापो जालो, तुवें मोडून तुकाच मोडून आमकां दिलो. आयज ही बूक आनी तान तुवें आमची मारल्या तितली बूक आनी तान हेरांची आमी मारूंक, तुज्या उपकाराची मोगाचेर उपकाराची आमी जावंक, तुजो आदारान तुजी कृपा आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. म्हज्या बाबून मोचे आनी तुमचें बलिदान सोरपोदवेदा देवा बापाक मानता तसले जावन म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमे आमच्या नाक हे पोस विशादवांक सुरस्पोर मानून घेवं. भोमोगाल बापा, सांजे वाजाच्या आमच्या गोंयच्या 2 प्रांताच्या हस्काराच्या मनांक तुका आमी भेटयता त्या देण्याचेर कोण वळायेन तुजो आशिर्वाद घालून आमकां सोर्गीचें जेवणखाण करून दी. नितळ काळजांनी ही देणी भेटोवन आनी हें जेवणखाण घेवन आमचे दिसा दिसाचें समर्पण तुका एक मोगाचें बलिदान जावं. अशें जेच्या मोडनान आनी पुनर्जीवनपणान उगडापो जाल्लो तुजो मोग ओ क्रिस्ती लोकां मदें परगटूंक आमचो तूं प्रयोग कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बारता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पोदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सोर काळ आनी सोरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेवास ह्या तुज्या भोगताचो मानान उगडास करूंक तुजे पवित्र सोबेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवंत जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचे गिन्यान उजवाडायता. ताचे मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतांनी भोगतां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोलबाराचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार बोल्या तुज्या वैभवान. सोर्गीं तुका सोय सोय, सर्वेस्पराची नांवी येता ताका सोय. सोर्गीं तुका सोय सोय. बाबा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरोन सोसूंक वेचे आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी कायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची.
तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत, पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचें पासत, सोमेस मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक कुरात. भावार्थाचो घोटपोर घोटुया. सोम्या जेजू आमी येवं डोकाता आनी काशीतले पियेता. तितलेच पावटी तूं वैभवान येसूर, आमी तुजें मरण पोर घोटा. बाबा जेच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपण उगडास करता आनी हो जिविताचो उडो आनी ही सोडवणची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पोरा आख्खे पृथ्वीचे विस्तारलोले तुझे पवित्र सभेचो ग्रास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोली बापा आनी सिमियांव आमच्या आदारी गोली बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरमाचो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर, तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्यान समेस्तांक तुजें पुरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आख्वार मारे देवाचे माई सांगाती, तिच्या पोती बागीवन जुजे, बागीवन धर्मदुता, बागीवन जुजेवाज, बागीवन फ्रांसीस शावेर आनी सर्फ काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्पोद्वेदार बापा सर्वंतनाने वैभव तुका सासनाच्या सासना. मोगाचें नांव जरी तर ओत्मीक भूक आनी तान मारता जाल्यार ओट्यान देव येवचो ना, पूण जो देव तुजे आनी म्हजे सवें आसा तो देव आपल्या उदारपणान दुसऱ्यांक पावता. तर आमचे काळजांत आमच्या जिवितांत आसलेलो तो सुमी जेजू क्रिस्ताचो मोग दुसऱ्यांक उगडापो करूंक ताणें शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान बापाचो आदार आमकां मागून घेवया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडो ग्रास आयज आमकां दी, आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां टायण्यान पडोवंक दिवं नाकाय, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दोखने जिवितां सोवस्काय आमकां दी. स्वर्गीचे सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवोशान वतरेकता. तर आमकां उदारका आकृतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकातांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता. वस्तोचेच ह्या वेळार आमकां म्हणटा म्हजी शांती तुमकांय दिता. आमचेर पातकाचें न्हय पोसुबेचे भावार्थाचे दीस घाल, आमचे कुशेपण तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. क्रिस्ताची शांती. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर.
देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. म्हाका म्हजे भितरूचे म्हाका फावना पूण एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्त प्रार्थुया. स्वर्गीच्या बाबा, सांजे वाजाक मान दिवन ह्या आयच्या दिसा ह्या नोवेनाच्या दिसा संतोषान आमी घेतला त्या पवित्र जेवणा वरवीं तुजें देवीक जिवीत आमचे भितर वाडोवं. नवें बळ आनी नवी उमेद आमकां दी म्हूण आमी विस्वासान मागता. हे परी तुज्या भक्ताची देख घेवन आमचे भावा भयणाचे सोडवणीचो हुस्को धरून शुभ वर्तमान परगटूंक धिरान आमी फुडें वचचें कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवे. बसूया. ही मिसाची भेट भेटयल्या ह्या वारादाचो विगारवार फादर पॅट्रिक लुकस आनी ताणेंच देवाच्या उतराची मोडणी केल्या. आमी ताका काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा आनी देवान ताचे भलायकेचेर आनी ताच्या मुण्यारपणांचेर सुबाम आशिर्वाद घालूंक मागता. ताचे बरोबर ह्या मिसाचे भेटेंत वांटो घेतला आमचो पादकूर आनी त्या भायर ताचे आगोंदेचे इगोर्जेचो पादकूर तांकांय आमचे दिनवास. नोवेनाच्या दिसांनी आज 7वेर तावन 15वेर पर्यंत आमची मिसां सकाळीं 6, 7:30, 9:15 रोमारीचे मीस कोंकणी भाशेंतल्यान तशें सांजे 4 रोमारीचे मीस कोंकणी भाशेंतल्यान आनी मागीर 6 इंग्लिशींतल्यान मीस. आयतारा दिसाक आमच्या मिसांचो इल्लोसो आदोल बदल केल्लो आसा तो तुमी नोंद करून घेवची म्हूण मागता. 12वेर आयतार पयले मीस 5, दुसरे मीस 6:15, तिसरे मीस 7:30. आयतार जाल्ल्यान 11 वरांचेर हिंदी भाशेंतल्यान मीस, दनपरां 2:15 तामील भाशेंतल्यान मीस आनी मागीर सांजेची 2 सद्दांचे परी मिसां ती 4 आनी 6. 4 मीस रोमारीचे कोंकणी भाशेंतल्यान आनी 6 मीस इंग्लीश भाशेंतल्यान. दोबाजीक आयतारा दिसाक अंदूच्या वर्साक एकूच आयतार आसा. 9:15 रोमारीचे मीस तातूंत आमी केरीत भाशेन जाणट्यां आनी पिडेस्तां खातीर मागतल्या आनी पिडेस्तांक आमी पेकोवणेचें पिडेस्तांचें तेल लायतल्या. म्हणटच आमी मागता तुमची जाणटी ओ पिडेस्त आसत जाल्यार तांकां फुडल्या जाग्यांचेर बसोवची म्हूण आमची विनंती. आनी हे मीस जाल्या उपरांत मागीर आमची पेज आसतली. दोबाजीक परबे दिसा 16वेर आमच्या मिसांचो वेळ असो सकाळीं 5, 6, 7:15, 8:30. दोबाजीक परबेचे मीस 10 वाजता. आमचे दोगूय बिस्प आर्सबिस्प आनी आदारी बिस्प हे मिसांत येजमानपण चलयतले. त्या दिसाक दनपारां 12 वरांचेर ओरातोरींत मीस जातले. ते सांजे 4 कोंकणी भाशेंतल्यान मीस आनी उपरांत 5:30 वरांचेर इंग्लीश भाशेंतल्यान मीस.
ह्या जाग्यार आसात ते वस्तू बाबतींत थोडोसो अणभव आमकां कुमसार जावंक पाद्री आसात. मिसां दिवंक, उपकार मागणी विनंती बरोवंक, देणगी दिवंक डोनेशन्स आमच्यो माद्री भयणी स्टॉलांत आसात. त्या भायर वर्सावळीचो बागयोन जुजेबाजाचो कॅलेंडर आनी मागण्यांचो जेलोय थंय मेवता. फर्स्ट एड सेल आसा. आमकां पिवपाचें उदक, टॉयलेट्स, फेरी आसा. त्या भायर आमचे जुजेबाजाचें कॅन्टीन. नोवेनाच्या दिसांनी ते पोरबे मेरेन बागयोन जुजेबाजाची सांतवार सकाळीं ते सांजे उगती आसतली. सकाळीं 7:30 ते 1 आनी सांजे 3 ते 7. कोण वचूंक सोदता जाल्यार तुमच्यांनी थंय वचूं येता. फाल्यांच्या मिसांक वाचपां करूंक, सुरवातेची उतरां ओ बाबार्थ्यांची मागणी करूंक कोण सोदतात जाल्यार आज आनी मिसा आदीं येवन सिस्टरीक सांकिस्तीन मेळचें. तुमच्यो वस्तू सांबाळच्यो, पूण सांडल्यो आनी त्यो कोणाक मेळ्ळ्यो जाल्यार आमकां कळोवचें. आमची मिसां यूट्यूबाचेर तुमकां पळोवंक मेवतलीं, पूण खेरीत भाशेन 9:15 हें रोमारीचें मीस आनी सांजे 4 तेवूय रोमारीचें मीस आमची CCR टीव्हीचेर लायव्ह पळोवंक मेवतली. आमची वॉलंटियर्स हांगासर तुमकां मिसान बरे भाशेन वांटो घेवंक आदार करतात. तशेंच आमचे वॉलंटियर्स पार्किंग लॉटांत आसात. मातशें तांचें आयकुचें, सहकार दिवचो. हो वावर सोंपोनूय आगोड वावर, पूण मोगान उमेदीन ती करतात. तुमचो सहकार आसल्यार अदीक सोंपेपण तुमकां आनी तांकां मेळटलें. फुलां, पेंडॉल हाजो खर्च भरून काडूंक तुमकां खोशी आसा जाल्यार तुमी तुमची फूल नापाकळी दिवची म्हूण आमची विनंती. तशेंच अंदूच्या वर्साक जुजेबाजाचें बापायचें घर आमी ओरातोर म्हणटा पळय तें आमी ताजी दुरुस्ती करूंक सोदता. पाटोस, तश्यो वण्ट्यो आनी जमीन हांगासर जायतो वावर करचो आसा. म्हणटोच घडटा जाल्यार फूल नापाकळी दिवन ह्या वावराक तुमचो आदार, सहकार आनी तेंको तुमी दितेली म्हूण आमी रावता आनी आस बाळगिता. सगल्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाचो पोट आशिर्वाद आनी सर्गींची बेसांवां तुमचेर मागता. निमाण्या आशिर्वादाक उबी रावुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं आनी सर पोदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. आजाचे नोवेनाचे मागणी. मोगाल बापा, तुज्या पुतान आपल्या दोयालपणाच्या ओजापांनी तुज्या उतराचें बी मनशांच्या काळजांनी वोंपलें. ताज्या पावलार पावल धरून तुज्या सेवका बागिवोन जुजेबाजान पवित्र आत्म्यांचे स्फूर्तेन आनी आंकवार मारयेच्या आसऱ्याकाल आपल्या आख्या जिवितांत बऱ्यो करण्यो केल्यो आनी आमकांय सगल्यांनी तुज्या पुताच्या पावलांनी चलून बागियोनपणाचो मोकूट जोडूंक जाता म्हूण दाखयलें. असल्या विराच्या जिविताचेर तुजो शिको मारून पवित्र सभेन ताका बागियोन म्हूण मान दिलो देखून आमी संतोसता आनी ताजे मजतीन आमकां हो उपकार फावो जावं म्हूण मागता. ओगीच रावन तुका जाय तें माग. हे मागणे आमी करता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन.
Deus Jesus, bavat postru, urbin bol, amka sagoi. Susevasa amcha bava, tuche pasot, arga moima. Bapak Jesus, povitratmia, arga moima, sasna. Susevasa amcha bava, tuche pasot, arga moima. Bapak Jesus,